कालच्यान एक न्यूज आउट जाल्ली आसा म्हाज्या भावा बद्दल आनी एक इन्सिडेंट जाला तेज्या बद्दल आनी तितून हांव खुबसो हर्ट जाल्लो आसा आनी आमची फॅमिली खुबशी हर्ट जाल्ली आसा. तशेंच हें खंयच्याच फॅमिलीचे हितून जावपाक जायना. मात हें दुर्दैवान घडलें. खुबशे फॅमिलीन जावं आमच्याय फॅमिलीन हें खुबशें हर्टींग आसा आमकां जावं आमच्या फॅमिलीकूय हर्टींग आसा. पूण हांव आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता जावं सांगपाक सोदता तें म्हणजे जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो क्लियर कट एक पर्सनल इन्सिडेंट आसा आनी जी आमची आनीक मॅसेजी व्हायरल जाता. तुमी पळयता जाल्यार खुबश्यो मॅसेजी व्हायरल जाता आनी तितून आमचे जे ऑफिस स्टाफ इनवॉल्व आसा म्हणून घातलेले आसा. हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आमचे ऑफिस स्टाफ कोणूच इनवॉल्व ना आनी आमचे जी आरजीपीचे ऑफिस बेरर जावं मेंबर्स आसा ते हितून कोणूच इनवॉल्व ना. आनी जी आमी ह्यो मॅसेजीस आउट जाल्ल्यो आसा जावं व्हिडियोज आउट जाल्ले आसा तितून अशेंय सांगलेलें आसा की हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो म्हणून. अशें कांयच जाल्लें ना. सो खुबश्यो आतां मॅसेजीस जावं व्हिडियोज चालूच आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की जी कंप्लेनंट आसा कंप्लेंट केल्या आनी जो म्हाजो जो भाव आसा ते ती दोनी फ्रेंड्स आसली. फ्रेंड्सा भितर मिसअंडरस्टँडींग जावं कितें जालें आनी कितेंय घडणुक्यो जाल्ल्यो आसा त्यो घडणुक्यो हांवें केन्नाच सपोर्ट केल्ल्यो ना. जावं कंप्लेनंटान जेन्ना अप्रोच म्हाका पासून केलो म्हाका पासून सांगलें तेन्ना हांवें केन्नाच तांकां हाडूंक ना की तुमी कंप्लेंट करूं नाका म्हणून. जावं पुलीस स्टेशनार जावं पुलिसांक पासून हांवें केन्नाच प्रेशरायज करूं ना की तुमी एफआयआर करपाची करूं नाका बीन म्हणून. सो एज अ लॉ एबेडिंग सिटीजन जावं एज अ एमएलए ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचो आरजीपीचो एमएलए म्हणून हांव आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता. हांवें केन्नाच तांकां प्रमोट केल्लो ना जावं सपोर्ट केल्लो ना जावं हेच्या फुडेंय केन्नाय करची ना. कितेंय जें आसा आतां फुडें जें घातलेलें आसा आयज ऑलरेडी ती एफआयआर जाल्ली आसा जावं कोर्टान गेल्ली आसा. सो ते कोर्टान कितें आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो जावं तेजो कितें सत्य आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो. पण हेज्याय मुखार हांव सांगूंक सोदता की हेज्याय मुखार समज अशें कितें घडलें जावं हांव केन्नाच म्हाजो भाव आसूं जावं आमचे पार्टी बेरर्स आसूं आरजीपीचे पार्टी बेरर्स आसूं आरजी मेंबर आसूं तांकां कोणाकूच सपोर्ट करपाचो ना. आनी कोणाकूय अशें दिसता जावं कितें अशें घडलां कशें दिसता ना तुमी आमकां सांगपाचें आमी तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आनी तें फुडें काडटलें. आमी केन्नाच हेज्या पयलूय आमी आमचे जे आरजीपी मेंबर्स आसा जावं कोणी अशें बिहेव करताले कितें आसा नाल्यार तांकां आमी काडून उडयल्लें आसा. सो आमी लोकां वांगडा रावतले कोणीय आसा आमी जो ओथ हांवें घेतलेलो आसा बिंग अ एमएलए म्हणून ओथ घेतलेलो आसा तो ओथ हांव निभोवपाक आसा. हांव जो लॉ एबेडिंग ओथ आसा जावं लॉ प्रोटेक्ट करपाक आसा लॉ घडोवपाक आसा तो ओथ घेवन हांव फुडें वयतलो आनी लोकां वांगडा रावतलो. जर आमचो कोणी गिल्टी आसा तर गिल्टी प्रूव जालो नाल्यार तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आनी तेंच हांवें केन्नाच असो सपोर्ट करूं ना. हांवें तांकां फुडें काडूंक ना जावं जो पुलीस आसा जो खंयच्याच हेंचेर आमी दबाव हाडूंक ना खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर दबाव हाडूंक ना. आनी हेंच फुडें पासून कोणीय समज अशें करता जाल्यार आमी तेज्या विरोधान उबे रावतले. आमी तेज्या वांगडा उबे रावपाचे ना. देव बरें.